स्वच्छ भारत नितळ गोंयचेर जागृताय हाडपाक कुंकळे पालिकेन शेनवारा जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या सुवाळ्याक थळावे आमदार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्युनिसिपालिटी जे वावर करता तेन्ना लोकांलो सपोर्ट आसपाक जाय आनी मेंबरांनी जे कावन्सिल तांणी एकवटान रावन हें काम करपाक जाय, जाल्यार हें आनीकूय बरें जावन येता। जेन्ना हो सॉलीड वेस्ट आनी सगळे आमची गार्बेज जेन्ना हें जाता आनी आमी म्हणटात गार्बेजीचो वास येता म्हण, पूण सायडीन हांगा इंडस्ट्री आसात आनी जेन्ना हांव हांगा भोंवतालो तेन्ना हांवें एक लोकांच्या घरां बांय कोण दाखयलां म्हाका, टोटल ऑयल येयलेली आसता, सगळ्याक ऑयल वयर। हें कित्याक जाता तेंवूय आमी पळोवपाक जाय। लोक सेग्रिगेट करून दितात, दोन बॉक्सां ते व्हरपाक तांकां त्रास जाता म्हणून ते एकच व्हरतात आनी तातूंत घालून ते हाडटात। सो तातूंतल्यान लुकसाण कितें जाता? लुकसाण म्हणल्यार तांकां हांगा येवन परत वावर करचो पडटा। खूब बरो वावर चल्ला हांगा, स्वच्छ आसा, निवळ आसा, पूण हे एक दीस करून जावपाचें ना। हांव जेन्ना सकाळीं आयिल्लो पळय सर, तेन्ना हांगा स्वच्छता चलताली सामकी वॉर फुटिंगाचेर। एट 8:30 I came, 8:35 वॉर फुटिंगाचेर स्वच्छता चलता। ही स्वच्छता अशी फुडें चलपाक जाय आनी ताजे खातीर कुंकळेकारांनी गांवांतल्या लोकांनी हांगा 8 दिसांनी 15 दिसांनी स्कुलांची विजीट दवरपाक जाय, टिचर्स येवपाक जाय, रिपोर्टर्स येवपाक जाय, कावन्सिल मेंबर्स येवपाक जाय, सो दॅट कितें जातलें मागीर हांचेर एक तरेचो प्रेशर पडटलो, बाबा लोक हांगा येतात आनी तातूंतल्यान हो वाठार स्वच्छ उरपाक आदार जातलो। Now the solid waste generated every day in our municipal area is collected every day and transported here, and I am happy to see, and you will also happy to see, it is segregated here, treated here every day. Not a single piece of garbage is dumped on the previous dump. That is the achievement. Appointing the new agency, Sampurna Earth, we are monitoring them. We are every day we are visiting, our councillors are visiting, we are visiting to see that whether they are disposing, but treating the garbage.